नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचो एसपी जितेंद्र रंजन आणि पेडणे पुलिशेन शेनवारा हरमला एका शेकार ड्रग्स विकपाच्या दुबावावेल्यान रेड मारली। स्टार शेक नावाच्या शेकार हिमाचलचे कांय नागरिक ड्रग्स विकताले। तांकां धरून गेल्ले कडेन हेर शेकांचेर काम करपी हिमाचलच्या कामगारांनी पुलिसांचेर हल्लो केलो। सेल्फ डिफेन्स आणि हल्लो करप्यांचेर कंट्रोल करूंक एसपी जितेंद्र रंजनान हवेत गुळी घाली। त्या उपरांत हल्लो करपी पळले। एनसीबी अधिकाऱ्यांनी एका ड्रग पेडलराक धरलो। मात ह्या पुराय कारवायेचेर आता काय प्रश्न उप्रासल्यात। पेडणे पुलीस खंय उत्तर गोंयच्या एसपीची परमिशन घेयनासतना एनसीबी वांगडा रेड मारपाक गेल्ले। उत्तर गोंयची एसपी चंदन चौधरी प्रुडंटा कडेन उलयली। एसपी म्हणटा एनसीबीची रेड मारतना तांकां वांगड करूंक पेडणे पुलिशेक आपणे मान्यताय दिवंक नाशिल्ली। प्रोसिजरा प्रमाण एनसीबीन पयलीं संबंधीत एसपीची मान्यताय घेवनच मागीर थळाव्या पुलिशेक कारवाये खातीर व्हरूं येता। ह्या प्रकरणात डीवायएसपी पावण्यार चवकशी करपाचो आदेश दिला। सोमार मेरेन रिपोर्ट येतलो। प्रुडंटान एनसीबीच्या एसपीकय संपर्क केलो, मात तो बिजी आशिल्ल्यान प्रतिक्रिया मेळ्ळी ना। पेडणे पुलिसांनी 3 आरोपींक धरल्यात। एनसीबीच्या कामात आडखळ केल्ल्यान तांचेर कागाळ नोंद केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।